प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 14वा विसवोर वोड 1 ते 6 पर्यंत। लूक चॅप्टर 14 वर्सेस 1 to 6। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। मागीर अशें जालें, एका साबाता दिसा फारिसेवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले। उदक आंगान बरोन सुजलोलो एक मनीस ताच्या मोऱ्यांत आसलो। धर्मशास्त्री आनी फारिसेवा लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, साबाता दिसा पिडेवंतांक पुरी करूं येता की ना? पूण ते ओगेच रावले। तेन्ना ताणें ताका धरून बरो केलो आनी धाडलो। आनी तांचे लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, तुमचो कोणाचोय पूत वो पाडो बांयत पडलो जाल्यार साबात म्हणून रोखडोच ताका काडी नासतना तो रावत मू? हे उतराक जबाब दिवंक तांच्यान नजो जालें। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता की साबाताच्या दिसा एक फारिजियो जेजूक आपल्या घरा जेवणाक आपयता। आनी बाबणीनो जेन्ना जेजू साबाताच्या दिसा फारिजियोच्या घरा येता, आमकां देवाचें उतर म्हणटा ते ताका तेलून पोलेताले। कोण आपल्या घरा कोणाक आपयत जाल्यार तांकां तेडून पळयना, पूण हे फारिजियो जेजूक नाकारताले, जेजूक त्रासान घालूंक सोदताले। तो कितें करीत वा कितें म्हणीत हें चुकोन ते सजमताले, जेजूक त्रासान घालतले। म्हणटच हे फारिजियो जेजूक आपयतात खरे घरा आपल्या जेवणाक, पूण बाबण्णो ताका तेडून पळयतात। तेजे उपरांत कितें घडटा? एक मनीस उदक आंगान भरोन आसलेलो मनीस तो त्या घरा येता। आनी बाबणीनो फारिजियो साबाच्या दिसा काम करिनात, साबाताच्या दिसा कोणाक पेकोणी दिवंक ते सजमतात तें काम करतात म्हणून। पूण बाबणीनो जेजू इतलो मोगाळ देव, इतलो काकुतकार, इतलो दयाळ, जेन्ना तो त्या फारिजियोच्या घरा येता जेवणाक, ताच्यान म्हणूंक जाता बाबा आयज हांव फकत इसव घेतलो, हांव कांय कितें पेकोणी करचो ना, म्हाका कांय कोणाचें पडोंक ना, आनी हांव आतां एके भाशेन देवाचें उतर शिकयना, आतां इगोर्जेन ना, अशें जेजू चिंतिना। जेन्ना तो मनशाक पळयता जो उदक आंगान भरोन आसला, तो पळयता की तो खूब त्रासान आसा, ताका खूब ताजे कुडीक खूब दूख आसा। आनी त्या वेळार भाव भयणीनो जेजू सोबे माजार सगळ्यां वजीर विचारता, साबाताच्या दिसा पिडवंतांक बरी करूंक येता की का? साबाताच्या दिसा पिडवंतांक बरी करूंक येता की ना अशें जेजू विचारता। पूण ते सगळे ओगी रावतात, कित्याक बाबणीनो ते जेजूक तेडून पळयताले तो कितें कोत्तलो साबाताच्या दिसान। शेकी बाबणीनो जेजू तांचो जबाब तांकां मेळना म्हणून ते ओगी आहात म्हणून तो त्या मनशाक बरो कोत्ता, ताका घरा धाडटा। आनी तेचे उपरांत जेजू तांकां म्हणटा, तुमच्या कोणाचो पूत वो पाडो भायत पडलो जाल्यार साबात म्हणून रोखडेच ताका काडिनासतना तो रावत म्हूण? म्हणटच आतां साबाताच्या दिसा जेन्ना हो दादलो जो आपल्या आंगान उदक भरोन आसलो, तो इतलो त्रासान आसलो, जेजू तांकां विचारता तांकां बरें करूंक जाता वो ना? ते ओगी रावतात। आनी जेजू तांकां म्हणटा, तुमचो पूत आहलो जाल्यार, तुमचो पाडो आहलो जाल्यार साबाताच्या तुमी ओगे रावतले आहले? आनी बावणीनो ते सगळे आतां ओगी रावतात, तांकां जाप दिवंक जायना, तांकां लॉस दिसता। आयज बावणीनो ह्या शिवर्तमान जें आमी चोत्रायन पळयत जाल्यार आनी नियाळ करीत जाल्यार आमी ह्या फारिजियोन धर्मशास्त्रा भाशेन खूब पाटी आमी इगोर्जेन वेता, देवाचें उतर आयकता, मिसाक वेता, सगळें शर्मां आयकता, सगळें आमकां जें सांगतात तें आमी कोत्ता। पूण भायर येतकूच
जे आमी आयकलां तें आमी पाडिनात आमी फकत धोन कोत्ता आमी फकत म्हणटा इंग्लिशीन म्हणटा वी डीड आ ऑब्लिगेशन देवाक आमकां आमचें ऑब्लिगेशन नाका देवाक जाय आमचो मोग ताणें आमकां मोग दाखयला आपल्या पुताक धाडून ह्या संवसारांत जेजू खुर्सार गेलो आनी ताणें आपलें रगत वारयलें ताणें आमकां आपलो शीमॅन नासलो मोग दाखयलो म्हणटच आतां आमी देवाचो मोग अणभवला जाल्यार आमी कितें करपाचें भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर पाडून ताका आमचो मोग दाखोवपाक गरजेचो आनी देवाचें उतर म्हणटा आमी ताचो मोग करूंक जाय आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाय म्हणटच आयज आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार गाय खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता काय देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान करून आमी खरेपणी हें क्रिस्ती जिवीत जियेता काय फकत आमी इगोर्जेक वता आमी कितें कोत्ता देवस्पण कोत्ता आनी आमी समजता की आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून भाव भयणीनो हें बिश्टें आमी धर्म केलो पूण आमचो मोग आमी आमच्या देवाक आनी आमच्या पेल्याक दाखोवंक ना जाल्यार आमचो सगळो धर्म बिश्टो पिड्यार जाता आमकां कसलोच फायदो जावंक ना आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमकां म्हणूंक जायना कित्याक जो कोण जेजूचो पाटलावदार तो देवाचें उतर पाळटा तो आपल्या पेल्याचो मोग करता म्हणटच आयज ज्या भाशेन जेजून आमकां शिवर्तमान दाखयलां तो गेल्लो जेवणाक थिंचो ताका कांय करपाची गरज नासली पूण ताणें त्या पिडेवंताचेर ताणें दोळे दवरून ताका चुरे दिसले ताका मोग आसलो ह्या मनशाशी फारिजियो आनी दोमशासी ताका तोडान पडयताले म्हणजे जेजूक आतां ते त्रास दिवंक सोदताले तेलून पडताले म्हणटच जेजू आतां तांचें चिंतन तो ह्या मनशाक सोडटा काय ना ताका कांय पडोंक ना ताका फकत ह्या मनशाक मोग दाखोवंक जाय देवाचो तो ताका बरो करता आयज भाव भयणीनो आमी चुकल्या जाल्यार आमी खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना जाल्यार आमी देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक ना जाल्यार आयज देवाचें बोगसणें मागून आमी खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलून ताका मोग दाखोवन आमच्या पेल्याक मोग दाखोवन आमी आमच्या जिवितांतल्यान भायर सरून आमच्याच जिविताची बरेंपण पळोवन आनी आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक हें सोडया आनी आयजतान आमी आमच्या खोशेची वाट सोडून आमचो खोरी सुकलून जेजूचे पाटलावदार जावपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.